मार्कू ओंटापुरती पुजा आनी काळजाची खरी भक्ती. चॅप्टर 7. फारिजेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसल्याक थावन येवन ताचे सोंशें एकटवले. आनी ताचे शिसांतले कांय जाण मेल्ल्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिंट्यार थावन येतोच न्हाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात. आनी सोबार हेर सांबाळच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात, पात्रां, कळशे आनी काश्यांची आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात, पूण मेल्ल्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें पोत्ती पाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा धोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा कोत्ता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी तांकां म्हणलें, आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक व आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक व आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतें तें हांव कोर्बान केलें म्हणचे देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय व आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मदले पाळन आयिल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ कोत्तात, आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी कोत्तात. खरी नितळकाय. आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितेंच तांचे भितर वचूंक तांकां म्हेळीं करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक म्हेळीं कोत्तात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येवतच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमीय गिन्यान नासलेले न्हू. भायलें कितेंच मनशां भितर वचून तांकां म्हेळीं करूंक शकना. तें तांच्या काळजांत रिगना, तें पोटांत वेता आनी शेकीं भायर काकुसांत वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें खचीत सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सदतात त्योच वस्तू मनशांक म्हेळीं कोत्तात. कित्याक भितर थावन मनशांच्या काळजांतलें भायर सदता तें वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खून, परद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निदुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण हीं सगळीं वायटां भितर थावन भायर सदतात आनी मनशांक म्हेळीं कोत्तात. गालिल्या भायर जेजूच्यो भोंवड्यो. एके विदेशी बायलेचो जेजूचेर थीर बावाट. आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गोमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना. भितर आयली आनी उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. आजून ल्हान आसलेले तिचे धुवेचेर मेल्लो आत्मो बसलोलो. ती बायल ग्रीक आसली आनी जल्मान सिरोफेनिसेकार, आनी आपले धुवे वेलो देंवसार काड म्हूण ती मागताली.
ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें पत्ती पाडून ताका म्हणलें, हय सायबा, पूण पेटेय मेजा तळा भुरग्यांचे पडटात ते कुडके तुकडे खातात ना. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या पवित्र उतरां पासत बरे भाशेन वच, तुजे धुवे वेलो देंवसार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार तिका भुरगें हातून्नार आड पडलेलें मेळ्ळें आनी ताचे वेलो देंवसार गेल्लो म्हूण गमोन आयलें. जोड जिबेच्या भेऱ्याक जेजू बरो करता. नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिडोनचे वाटेन 10 नोंगरांच्या मुल्का मोल्ल्यान जेजू गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या जोड जिबेच्या भेऱ्याक ताचे सोशीं आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताचे कानांनी आपली बोटां घातलीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफफाता, म्हणजे तुजे कान उक्ते जावं. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक जालो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण तितलो तो तांकां फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी सांगूंक नजो तितलीं थोटाकून म्हणटालीं. हाणें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. देवाचें उतर